Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल कानानांतलो भायर सरलो आनी सगळी आपली ग्रेसकाय घेवन बिर्शेबाक गेलो. थंय ताणें इजाका आपल्या बापायच्या देवाक योद्न भेटयले. रातच्या एका दर्शनांत देव इस्रायला कडेन उलयलो. जाकोब, जाकोब. ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव देव, तुज्या बापायचो देव. इजिप्तांत वचूंक भियो नाका. थंय हांव तुका एक व्हडलें राष्ट्र करतलो. तुजे बराबर हांवूच इजिप्ताक वेतलो. हांवूच तुका परतून हाडटलो आनी झुजेचे हात तुजे दोळे धांपतले. तेन्ना जाकोब बिर्शेबांतलो भायर सरलो. फारोवान तांकां व्हरूंक धाडलोल्या गाडयांनी इस्रायलाच्या पुतांनी जाकोबाक आपल्या बापायक, आपल्या भुरग्यां बाळांक आनी आपल्या बायलांक व्हेलीं. तशेंच तांच्या गोरवांक आनी कानान देसांत पुंजायलोली ती ग्रेसकाय घेवन जाकोब आनी ताचें सगळें कुटूंब इजिप्ताक गेलीं. आपले पूत आनी नातू, आपल्यो धुवो आनी नाती एकाच उतरान सगळें आपलें कुटूंब ताणें आपणा बराबर इजिप्ताक व्हेलें. गोशेन गांवांत झुजेक मेळूंक इस्रायलान आदीं फुडेंच जुदाक धाडलो. ती गोशेन गांवांत पावतोच झुजे आपली गाडी घेवन इस्रायलाक आपल्या बापायक मेळूंक गेलो. तो दिश्टी पडोना फुडें आपले हात ताच्या गोळ्यार घालून ताच्या भुजार तो जायतो वेळ रोडलो. इस्रायलान झुजेक म्हणलें, आतां म्हज्यान मोरूं येता, कित्याक हांवें तुका नव्यान पळयलो आनी तूं जिवो आसाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जियोंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोष. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकोश्टाच्या वेळार ते घाबरचे नात. दुकोळाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोरण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें, कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कोदींच सांडचो ना. जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणा येतात म्हूण तो तांकां निवारता.
जबाब बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आयकात, लांडग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा पोरी चतूर तरी पारव्यां पोरी सादे जायात. मनशांताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोंद मारतले. म्हजे पासत राजा 500 वर्षे तांच्या आनी अनुभवार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारोण जोडतलो. एका नोकरांत तुमकां धुमाळो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोकरांत पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोकरां तुमी भोंवून सोंपोवचे नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ देव आमकां पळयतलो. मातेव 10:19. एका खेड्या गांवांत शिक्षण खास म्हत्वाचें नासलें हें पळोवन अन्ना नांवाचे एक कातोल्क शिक्षिका भुरग्यांक शिक्षण दिवंक फुडें सरता. तशेंच ताचे बराबर तांकां जेजूची शिकवण दिवन तें बरी खबर परगट्टा. असल्या वेळार गांवचे कांय लोक तिचेर बोगलांडां घालतात आनी ते जबरदस्तीन कातोल्क धर्म परगट्टा म्हणटात. अन्ना खूब भियेता आनी ह्या वेळार तिका जेजूच्या उतरांचो उगडास येता. देव तुमकां सगळें कळयतलो. बोळान भरोन अन्ना निराशे जाल्ल्या लोकांक मोगान समजावन सांगता. दर एका मनशान बरी खबर सोत आनी भरवासो समजून घेवंक कायदो आसा. खालतीकायेन भरलोले समजणी दिवपा सारके तिचे जबाब पळोवन दुस्मान आपलें मन बदलतात आनी सवकास बरी खबर आयकूंक फुडें सरतात. आमच्या दिसां दिसपट्टी जिवितांत जावं कामा जाग्यार, शाळेंत वो घरांत जायती उणीद, बोगलांटां आनी हेर प्रस्न आमकां सोंसचे पडटात. पूण असल्या वेळार आमी धिरान भरोन जेजूचेर पातयोंक भोव गरज आसा. जे परी जेजून शिसांक
आस्वासन दिलें. आयज तेंच आस्वासन आमकां जेजू दिता आनी कसलेय परिस्थितींत तो आमच्या सांगाता आसतलो ही खात्री आमकां भासायता. तर आमच्या जिवितांत आमी भिरांत पयस धरून काळजीदारपणान जिवंक वावरुया. स्वर्गीय संवसाराच्या बापा, तुजो वावर फुडें व्हरूंक भिरांत आनी लॉज दिसता तेन्ना जेजूचें बळ आनी घोटाय घेवन देवाचें उतर परगटूंक आमकां धिरान भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.